देवा मोच्या देवा तुझी वाट पळोय दासा देवा मोच्या देवा तुझी वाट पळोय दासा सुखी फुई उदकाक रावता दिसपरी मोचो आत्मा तानेला तुझ्या देवा मोजी कूड तुको त्रेखता देवा मोच्या देवा तुझी वाट पळोय दासा देवा मोच्या देवा तुझी वाट पळोय दासा पवित्र जाग्यार तुझ्या मोगाच्या देवा मोच्या दी म्हाका तुझे दर्शन कारिस्मो शेया श्रेदा देवा मोच्या देवा तुझी वाट पळोय दासा देवा मोच्या देवा तुझी वाट पळोय दासा सुखी भूई उदकाक रावता तेच परी तुझी वाट पळोवन जेजू हांव आसा धांवून धांवून तुझ्या पवित्र जाग्यार हांव आयला तुझें दर्शन म्हाका दी म्हज्या काळजाचे आवडे पुरे कर देवा म्हज्या देवा तुझी वाट पळोवन तुका पुर्निपाट नमस्कार करूंक हांव आयला देवा म्हज्या देवा जिवीत म्हजें तुजेशी घेवन आयला देवा म्हज्या देवा तुकाच पुर्निपाट नमस्कार करूं हे सांजे हो वेळ तुज्या सांगाता सारूंक तुवें म्हाका हाडलाय देखून हो वेळ तुजे पासत काडून तुवें म्हाका फावो केलें देखून तुका आर्गां दिनवास हांव चाकर तुजो हांव सेवक तुजो सगल्या काळजान सगल्या मनान सगल्या बळान आनी सगले सक्तीन म्हजी मान खोल बागावन तुका पुर्निपाट आनी नमस्कार हांव करता I adore you and I worship Lord, bowing my head before you.
जेसू, तूच म्हजो देव. तुजी वाट पडून ह्या वेळार हांव आयलां तेन्ना तुजो उलो हांव आयकूंक सोदतां. सेवक जा, गुलाम जायना. Be a servant, not a slave. सेवे चाकरेचे सगळे सोयेक तुज्या पांयाशी दुनियान दवरता. सगळे मनीस जे सेवा करतात वेगवेगळे तरेन ह्या सेवकांक तुज्या पांयाशी दुनिया आयज आमी दवरता. आमी जण एकलो सेवा करपी जावं आमकांच तुज्या पांयाशी दवरता. जेजूचेर ह्या वेळार तुजी नदर घाल. हो पवित्र संस्कारांत जेजू आसा. He is truly present in the most blessed sacrament. Look at him. Tell him what you want to tell regarding your service. दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दी सोम्या उदार. ओ God, आयल्या तुझे मुखार मोगान आयल्या तुझे मुखार हाडला काळजान मोगार उपकार. आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दी सोम्या तुझ्या दारात दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दी सोम्या उदार. सेवकांचो सेवक, servant of the servants, मस्तो खरो जीव जेजू स्वर्गार तावन दिवून आमचे पासत आयलो आनी आमचो सगळ्यांचो चाकोर जालो.
washes our feet. He serves us. आमी जेन्ना कांसार जाले हांव ताचो वावर करून तो आपल्या पेंटाक बांदून आमची सेवा करता. ती ताची बासावणी दुनिया हे सांजे आमचो आख्या दिसाचो वावर करून आमची जबाबदारी पाडून आमी कांसार जाल्या तुज्या पांयाशी आयल्या. तुजी वाट पडून तुका बघूंक, तुका सांसपूंक, तुका उणबोवंक सोमया. म्हजें मन घे, म्हजें काळीज घे, म्हजे विसोवे घे. Lord, take my hands, take my feet, take my mind and my heart. Lord, take my work, take my service. Lord, take my talents. Lord, take my time. सगळे ह्या वेळार जेजूच्या हातान आमी घालुया. Servants we are. Let everything that we have be given into His hands. सगळे जे कितें आमचे लागीं आसा आनी आमचे लागीं आसा म्हूण आमी समजता, जें कितें आमच्या काळजा मनांनी आमच्या चिंतनांनी आवंड्यांनी आमचे लागीं आसा वो आमी सोदता, सगळे जेजूच्या पांयाशी. सेवक जा, गुलाम नहीं. Be a servant, not a slave. सगल्यो घडयो ज्यो आमकां गुलामपणान ओडून वतात, जावं आमच्यो सुवयो, जावं आमचे गुण, जावं आमकां मेवलेल्यो सवलती ज्यो आमकां गुलामपणान पावयतात, जेजू तुज्या हातान घे. ती मनशां जी आपल्या मोगान आमकां गुलाम करतात वा आमकां दुडवांनी गुलाम करतात, ती मनशां जी भिरांतीन आमकां गुलाम करतात, ती मनशां जी आनी कसलेय तरेन आमकां आपले गुलाम करतात, तांकां दुनिया तुज्या पांयाशी ह्या वेळार आमी दवरता. सेवकांचो सेवक जेजू आमचो सोमी. जिवितान आमकां जायते वादळ मोडां उप्रासतात, जिवितान आमकां जायतें बरेंपण येता, जिवितान आमकां जायती खुशालकाय मेळटा, ह्या जिवितान आमकां जायते दुखूय मेळटा.
जिवितान आमकां बरें मेळटा. जिवितान आमकां उदार मनशां मेळटात, वायट मनशां मेळटात, नोसायेचीं मनशां मेळटात, बरें करपाचीं मनशां मेळटात. जिवीत आमचें बरें चलोवपी आमकां सयेग आनी आदार दिवपी वस्तू आमकां मेळटात. देव आमकां जायते सवलत्यो दिता. आमी बरे तरेन आमचें जिवीत मांडून हाडूं. जिवीत आमचें अशें, पूण हे जिवितान ओर्त आमकां येता जेन्ना आमी उदीक आनी उदीक मोगान दुसऱ्यांची सेवा करता, मोगान दुसऱ्यांक घेता, मोगान दुसऱ्यांक आमी जाप दिता, एकामेकाच्या मोगान बरेपणान आमी जियेता. थंय आमकां शांती, समाधान, सबोसकाय आनी उदीक आमच्या जिवितान भितर घोटाय आमकां मेळटा. देव आमचे सोबे आसा अशें आमकां दिसता जेन्ना आमी कोणाकूय मजत करता, उदारपणान कोणाची सेवा करूंक आमी फुडें सरता. आमची फूल ना पाकडी आमी कोणाकूय कितें दिता, आमच्या पयशांचो आदार जावं आमच्यो वस्तू आमचे लागीं घोडो नासतना पुतेन आमकां दूख लागून आमी दुसऱ्यांक दिता, तेन्ना आमकां भितरल्यान खुशालकाय भोगता. जेसून आपल्या जिवितान आमकां हें करून दाखयलें. दूख ताका भोगताली जायती, आपले कुडीन त्रास पडटले, तरी पुत्यान आपल्या बापाचो वेस संबंद सांबाळूंक एक सुरो एका जाग्यार वचून मागणें तो करतालो. मागणें केल्या उपरांत आपूण पोरजेक बरें फुडारीपण, पोरजेक बरें प्रवचन, एक प्रवादी कसो आनी पोरजेक कशें आपल्या जिवितान आपलें जिवीत राजान तेणी चलोवचें हाचे वयर तो शिकवण तांकां दितालो. तुमी म्हजे शीस आनी हांव तुमचो गुरू म्हूण तुमी मानतात जाल्यार हांवें तुमची सेवा केल्या, हांवें तुमचे पांय धुल्यात ते भाशेन तुमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. ही शिकवण ताणें आपल्या जिविताच्या वेव्हारांत दिली. कुर्सार उमकोळटना आपुणूच उदाहरण जालो बोगसोण्यांचो. जेन्ना दुसऱ्यांनी आपल्याचेर गाराणें घाले तांकां भोगोस म्हूण ताणें बापा लागीं विनोती करून मागली. कोणूय ताका व्हडपणान वयर काडटालो तेन्ना म्हणटालो, जो कोण देवाचें उतर आयकता तें सांबाळटा, पाळटा, तो देवाचो पूत, देवाची पुतो धुवो. आपल्या आवयक व्हडा मानान तो लेखतालो खरो, पूण तिचे गूण तो ह्या उतरांनी आमकां सांगता, कित्याक तिणें देवाचें उतर आपल्या जिवितान पाळलें म्हूण. सेवकांचो सेवक आमचो जेजू आपूण दाखयता, ल्हान जाता. दुसऱ्यांनी आपल्याक कितेंय म्हणलें जाल्यार तांकां तो रोखडोच जाप पुस्तकांतलें, पवित्र पुस्तकांतलें दितालो. ताका कोणूय मांडण्यो करून फसोवंक सोदतालो जाल्यार तो तांकां बरेपणान मोगान आपणाशी हाडटालो. आपल्या लागीं आसा तें देव जिवीत दुसऱ्यांक बरें दिवंक दिसपोटी तो वावुरतालो. आपल्या शिसांचें मन उजवाडोवंक, शिसांनी कशे तरेन दुसऱ्यांची सेवा करची. कोणूय म्हजे विरुद्ध ना, तो म्हज्या भागा आसा, म्हज्या नांवान तो देवचार काडटा, ताका तुमी मना करूय नाकात, हेंवूय तो तांकां सांगतालो. सेवा घेवंक येवंक ना, पूण सेवा करूंक हांव आयला. आनी तुमी म्हजे सगळे शीस जावंक सोदता जाल्यार पयले तुमी सेवेचे मनीस जावचे. ही मुखेल शिकवण आपल्या शिसांक दिली. बोगसोण्या वयर, देव जिविता वयर, सेवे वयर सगळें आपल्या शिसांक ताणें बारीकसाणेन शिकयलें. आर्गां तुका दुनिया, आमकां आज तूं हेंच करूंक उलो मारता, दुसऱ्यांची सेवा करूंक. फुडारीपण आमी करता जाल्यार न्हय गुलाम कशें जावंक, न्हय सत्तेचे आमी गुलाम जावंक, न्हय पयशांचे आमी गुलाम जावंक, न्हय लोंच घेता आनी दिता तांचे गुलाम जावंक, न्हयच आमचेर अधिकार चलयता तांचे गुलाम आमी जावंक. पूण तुवें केला तो मार्ग आमी पळोवंक, फुडें वचूंक, आमचें जिवीत सायबा सुदारूंक आमकां तुजें तांक आनी बोड दी म्हूण आमी मागता.
जो कोण म्हजी सेवा करता ताणे म्हजो पाटलाव करचो जुंय हांव तुमचो दोनी आसा थंय आसतलो सेवक म्हजो जो कोण म्हजी सेवा करता ताणे म्हजो पाटलाव करचो जुंय हांव तुमचो दोनी आसा थंय आसतलो सेवक म्हजो. Be a servant, not a slave. Bo mogala bapa जायती तोन्नाटी जाणे आपणे शिकोवप केला ती बेकार आसात. जायती तोन्नाटी कामां सोदतात. जायते जाणांक नोकरी मेळना आनी हातूंतली चडशीं जाणां गव्हर्मेंट जॉब सोदतात. पूण घडटा कितें? कामां मेवतोच do we work like servants or slaves? Do we serve and do justice, or do we wait for orders from our bosses? एक एम्प्लॉई कसो हांव म्हजें काम बरे भाशेन करता काय? Do I do justice for my work? वो हांव दुसऱ्याक त्रास करता. म्हाका जाय म्हण न्हय, पूण वयल्यान तावन म्हाका ऑर्डरी आयले म्हण. Am I a slave? Do I get paid well as what I deserve? कामां मेळोवंक भोव अवघड. आनी एक शिकलोलो तरणाटो कसो म्हज्यान चिंतूं जाता, म्हज्यान उगडास करूं येता म्हजीं इश्टां मित्रां. जायतीं जाणां आयज कामां सोदतात. बेकार रावूंक नाका. कसलें काम तें आसूं तयार आसा करूंक. हीं उतरां जावन आसात तरणाट्याची. पूण जायते जाण हाचो फायदो घेवन तरणाट्याक बऱ्या कामाक न्हय पूण वायट कामाक उजार करतात. आमचे गोंयचेरूय नदर मारल्यार
ड्रग डिलिंग, रॉबरी, मर्डर्स, रेप्स हे सगळे न्यूजपेपराचे येता. आनी चडसो एज ग्रूप 18 to 30 years. पयशांची सगल्यांक गरज, पूण ही कामां हातीन घेता तेन्ना जेजू आमकां तुजें ज्ञान दी, आमकां तुजी बुजवण दी. कितें सारकें न्हय तें आमचे मतीन तुंगार. We should work like servants, not slaves. पयशे मेळटात म्हूण कितें हातीन घेयलें आनी कसलीं कामां केलीं हो आमचो हेतू न्हय. पूण तुवें दिल्ल्या देण्या वरवीं समाजान बरें करूंक आनी बरेंपणूच शिपडावंक आमचें मन तूं उजवाडाय. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be. Me a servant, make me a servant, make me a servant like thee. In Romans chapter 6 verse 17 to 18, Saint Paul says that we have power over sin. No habit, weakness dominates us, and we do not have to live as slaves. Why does Saint Paul say this? On the cross, Jesus won freedom for us. Jesus died for us, and our sinful life died there with him. The whole body of sin was put to death on the cross, and now raised up with Christ, we are free from Satan's grip. We do not have to be tempted by the voice of temptation anymore. This is good news. It is the very heart of the good news of Jesus Christ. Let us believe it. Let us put our faith in the finished work of the cross. Let us be happy that we are not powerless over sin. The Holy Cross is our weapon. It gives us all the power we need to reject the bad habits that lead us to sin. And the more we believe this, the easier it will be to obey God. Today, let
let us make an extra effort to examine our thoughts. Let us listen to them carefully. Are they good and positive thoughts? Or are they negative? If so, as they come up, tell Jesus that we want to lay them at the foot of His cross to be judged for what they are. In our hearts and minds, let each of us taste the freedom that is ours as a child of God. The freedom He has given us. And as we endure, we will see the victory of the cross become a reality in more and more of our lives. तुझी खुशी झाल्या तुझो कुरिसुबा चोलये मोजे पाटल्या तुझो कुरिसुबा Saint Bernard said, "There are those who seek knowledge to serve, and that is love." Lord, my duty is to study to the best of my ability. To study in order to serve one day. And so everything that I study now, everything that I learn, every lecture that I attend will help me in the future to serve your people. But Lord, often I am a slave to laziness. I am a slave to mediocre performance, that I do not give my best to my duty of studies. Sometimes I do not attend my lectures. Sometimes I let the phone be and do something else.
while the lecture is going on. Sometimes I prefer to go out with my friends. Lord, help me to realize at every time that everything that I study is for service of you and your people. Help me to give my best to my duty of studying and learning. On the other hand, I may be a slave to what other people will think of me, to the achievements I get academically, to the position or rank that I want in my class. And in that process, I may only work to get my marks. Lord, help us students to work, to study with the aim of serving you and not to be a slave for anything else that can take us away from that aim. Like a sunflower that follows every moment of the sun, so I turn towards you to follow you, my God. In simplicity, charity, I follow. The sun, so I turn towards you to follow you, my Lord. जेजू तूं सोमी, आमी तुझे चाकर. You are our Lord, we are your servants. Lord, speak to us. उलोय आमचे कडेन. सांग आमकां तुजीं उतरां. पाठोय आमकां तुज्या वावरां. शिकय आमकां कशे तरेन आमी मुखार वचचें. कितें आमी करचें, कितें आडवारचें. Help us, Lord. Instruct us. Tell us what to do and what not to. आमचे काळजाचे कान ह्या वेळार उक्ते करून दुनिया तुझें उतर आमी आयकता. Speak to us, Lord. Watchful slaves. But know this, if the owner of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have let his house be broken into. You also must be ready, for the Son of Man is coming at an unexpected hour. The faithful or the unfaithful slave? Peter said, Lord, are you telling this parable for us or for everyone? And the Lord said, Who then is the faithful and prudent manager whom his master will put in charge of his slaves to give them their allowance of food at the proper time? Blessed is that slave whom his master will find at work when he arrives. Truly I tell you,
he will put that one in charge of all his possessions. But if that slave says to himself, "My master is delayed in coming," and if he begins to beat the other slaves, men and women, and to eat and drink and get drunk, the master of that slave will come on a day when he does not expect him, and at an hour that he does not know, and will cut him in pieces and put him with the unfaithful. That slave who knew what his master wanted, but did not prepare himself or do what was wanted, will receive a severe beating. But one who did not know and did what deserved a beating will receive a light beating. From everyone to whom much has been given, much will be required, and from one to whom much has been entrusted, even more will be demanded. चाकोर, सेवक, चाकरी करता, सेवा करता, चाकोर तोच जालो, ताणें सेवा केली, देव जाऊनय मनशांचोय चाकोर जालो, देव जाऊनय मनशांची सेवा चाकरी केली. हांवें तुमचे पांय धुल्यात तशेंच तुमी एकामेकाचे धुवचे. हांव तुमचो चाकोर जाला, तुमी एकामेकाची चाकरां जावची. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो सगल्यांचो चाकोर जावचो. आयज जायते चाकोर आसा, जायत्या जाणांनी सेवा केल्या, कितें मेळ्ळां परतून? जायत्याचें जिवीत चिड्डून दवरलेलें आसा. सेवा करून ओनीत भोगतात. जें कितें फावो तें मेळूंक ना. सेवा करतना तांचो फायदो काडला. सेवा करून जाल्या उपरांत जांची सेवा केल्या ते अनुपकारी जाल्यात. सर्वीस what do we get in return? Have you served? तुवें सेवा केल्या? तुवें सेवा केल्या तेन्ना तुका परते कितें मेळ्ळां? जेजूक पळय आनी सांग. मजुरी मेळ्ळ्या, शाबासकी मेळ्ळ्या, तोखणाय मेळ्ळ्या, खुशाल जा. आर्गां देवाक. Have you been acknowledged? Have you been paid? Have you been rewarded? Praise Him, thank Him, because your service is acknowledged, accepted. पण तुवें केल्ली सेवा
जायते पावटी जायत्या मनशांनी फायदो काढला. थोडी पावटी तुझीच मनशां, युअर ओन. वो जायते पावटी दुसऱ्यांच्या बऱ्याक गेल्लो तुजे फाटी रायला. जेजूय गेल्लो दुसऱ्यांच्या बऱ्याक. आपणाक कितें जाय म्हूण न्हय, रिवॉर्ड मेळचे पासत न्हय, पण दुसऱ्यांचो हुस्को धरून तांकां बरेपण दिलें, तांची सेवा केली. आनी ताणीच म्हणलें ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. घातकेपण, जायत्यांनी घात केला. सेवा केलेल्यांक घात केला. There are people who have been ungrateful towards the service that has been offered, hurting very badly those who have served. जायते पावटी खुद आवय बापूय आपल्या भुरग्यांची सेवा केल्या उपरांत तांचो वेळ जेन्ना आयला तेन्ना हीच भुरगीं घातकी जाल्या. अनुपकारी जाल्या. तुका घात कोणे केला? तुजे सगळे कोणे अनुपकारपण दाखयला? जेजूच्या पांयाशी तांकां दवर. तुका दूख भोगल्या, तुजे दूख जेजूच्या पांयाशी दवर. तो सेवा करता तेन्ना परतून कितें मेळटलें हें पळयना. तो सेवा करता तेन्ना इल्ली इल्ली ओद्दी करिना, आख्खी सेवा करता. जेजू भाशेन सेवा करूंक तुका खुशी आसा? जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो म्हजो सेवक जावचो, आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवक आसतलो. ताची सेवा करूंक भिरांत ना, कित्याक तो केन्नाच घात करचो ना. ताची सेवा करूंक कसलीच हरकत ना, कित्याक तो अनुपकारी जावचो ना. पूण जो कोण ताची सेवा करता ताका तो बापा मुखार दाखयतलो. तो ताका लजचो ना. जो कोण सेवा करता ताका बाप मजुरी दितलो. सेवक जा, पण सेवा करता आसतना गुलाम जायनाका. नीत सांबाळ. समाजीक नीत, वावराची नीत, हेर दुसऱ्या जाग्यार नीत सांबाळ. Let there be justice. Don't be a slave. आपणाचेर थापट मारलेल्या ताणें विचारलें, तूं कित्याक म्हाका मारताय? सेवा करून तो थकोंक ना. ह्या जेजूच्या आदारान आमकांय जण एकल्याक करपा मागुया. तुजें मन, तुजें काळीज सेवे चाकरे विशीं हे वेळार जेजूक उबार. भोव करून तूं सेवा करता आसतना, चाकरी करता आसतना जरूय तर तूं दुखवलाय, तुजो कोणें फायदो काडला, तुका कोण अनुपकारी जाला, जेजूच्या पांयाशी दवर. सगळे जे कोण सेवा करूंक तयार आसा तांकां तो आशिर्वाद दिता. सगळ्या मळार, जावं आमच्या घराब्यान, जावं समाजीक मळार,
जावं राजकी मळार आयज वेगवेगळे तरेचे सेवक आसात, तांकां सगल्यांक जेजूची उबारूया आनी तांचे पासून मागुया. आमच्या देशाचे सेवक सरकारी खात्यांनी वावर करतले सगळे आमच्या बाबा भयणांक जेजूच्या पांयाशी उबारून तांचे पासत आमी मागुया. तांकां हात लाय जेजू. तांणी केल्लो बरो वावर मानून घे. तांच्या बऱ्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां तूं मजुरी दी. त्याच बरोबर दुनिया आमी मागता ही आमची भाव भयणां जी चाकरी करचे बदलेक गुलामां जाल्यात. कोण पदवीदार आसात तांची गुलामां, दुडवांची गुलामां, आळसायेची गुलामां, वाईट संवयांची गुलामां, भ्रष्टाचाराची गुलामां. तांकां सगल्यांक दुनिया तुज्या हातान घालता. जरूय तांकां नाका असल्या वायटान पडूंक खंय तरी लागून उरलेली आसा. दे आर ट्रॅप्ड लॉर्ड. रिलीज देम, सेव देम, ब्रिंग देम आउट.
every moment of the sun. So I turn towards you to follow you, my God. In simplicity, honestly, I follow. In simplicity, honestly, I follow. Like the sun